सो CS आनी सगळ्या डिपार्टमेंटाचे सेक्रेटरीज आनी HODs ह्या मिटिंगेक प्रेजेंट आशिल्ले. तितून वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांचो रिव्यू घेतलो, वेगवेगळ्या गव्हर्मेंटान सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या स्किमीचो रिव्यू घेतलो, वेगवेगळ्या सोशल वेलफेअर स्किमीचो रिव्यू घेतलो आनी तितून करून आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक कितल्यो स्किमी धाडल्या आनी कितल्यो वचूं शकता फुडें ताजो पुराय रिव्यू घेतलो. रिव्यू घेतलो आसतना आमी आतां पर्यंत जवळपास एप्रॉक्सिमेटली 70 DPRs रेडी केल्या, 42 DPR ऑलरेडी धाडले आनी वीच इज कॉस्ट इज एप्रॉक्सिमेटली 943 crores of rupees. त्या DPRांची सगळ्या कॉस्ट आसा. आमची अपेक्षा आसा की ते सगळे प्रोजेक्ट आता बेगी बेगीन सँक्शन जावन येतले. अशा पद्दतीन रिव्यू घेवपा खातीर मिटींग आशिल्ली आनी डे टू डे प्रोग्राम्स जे आमी करता ते इम्प्लिमेंट लोकां पर्यंत बरें वचपा खातीरूय बी तेजो सगळ्याचो हे आसा. फ्लॅगशीप प्रोग्राम गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे कशा पद्दतीन जातले, एसेंब्लीचे प्रिपेरेशन्स आशिल्ले ते करपा खातीर आसतले आनी आझादी का अमृत काल हे करता आसतना गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे मोठ्या प्रमाणात आमी हे कशें करूं शकता ताज्या खातीरूय बी तयारी ही बी वेगवेगळे हाजी आशिल्ली. त्यातली मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम म्हणजे इवन दो हॅलो गोंयकार म्हाजो प्रोग्राम जाता तेजें इम्प्लिमेंटेशन कशें जातलें अशा पद्दतीन वेगवेगळ्या HOD लेवलाचेर तेजें बरें इम्प्लिमेंटेशन जावचें हाज्या खातीराची रिव्यू. ओके, हेज्या पयलीं DPR धाडलेले सरकाराक पयलीं तेच धाडलें सांगलेलें तुका. हाज्या पयलीं DPR जे आहा पळय न्ही एप्रॉक्सिमेटली 227 crores of rupees हे एप्रूव जाल्यार धाडपाचें आसा. 943 crores of rupees DPR ऑलरेडी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक धाडले, ते सँक्शन जावन येवपाचें आसा. इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. वेगवेगळे DPR आनी हें बी धाडीत आसा.